नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। कॅश फॉर जॉब केसींत विरोधकांचे म्हजेर आनी घरकान्नीचेर फटीचे आरोप। मुख्यमंत्री म्हणटा डिफेमेशन घालता। आप म्हणटा डिफेमेशनाचे पुरावे दिवचे आमी तयार। ओनू सनबर्न धारगळे सनबर्नाक पर्यटन खात्याचो तत्वता बावटो। परवानो प्रुडंटाच्या हाताक। 28 ते 30 डिसेंबराक धारगळे सुकेकुळण सनबर्न समर्थक पंच मेळे मुख्यमंत्र्याक। काँग्रेस कार्यकारिणीची 2 वर्सां उपरांत बसका अंतर्गत वादांचेर चर्चा। काँग्रेसीचे मुद्दे आप उखलता। एडवांटेज आप काँग्रेसीक ताप प्रदेशाध्यक्षाक उजरयलो। आमदार कार्लुसाचे एक्स्टॉर्शन केशींत आरोपी कुकेशाक म्हापशें जेएमएफसीचो जामीन। अटक कायद्याक धरून ना 41A नोटीस दिली ना कुकेशाचो आर्ग्युमेंट। पर्वरे फ्लायओव्हरा खातीर झाडांचे ट्रान्सलोकेशना विशीं याचिका हायकोर्टात। दायज झाडां ट्रान्सलोकेट करपाचे पद्दतीचो दिवचो रिकॉर्ड कोर्टाचो निर्देश। पावणेर मायनिंग ब्लॉक घेतिल्ल्या JSW आनी अग्रवंशी कंपनीक लेटर ऑफ इंटेंट। आतां मेरेन 11 ब्लॉकांची पावणी दिवचले। मीन येरादारीचो प्रश्न सोडोवपाचे सरकाराचे यत्न। आनी 2 वर्साचे चली सोंपले। पालकांची फोंड्या पुलीस कागाळ। चलयेक एडमीट करूंक सांगिल्ले। दोतोरांनी केली ना म्हूण आरोप। दोतोर म्हणटा यत्न केल्ले। खबरो विस्तारान। कॅश फॉर जॉब केशींत विरोधक म्हजेर आनी घरकान्नीचेर फटीचे आरोप करतात। अशा सगळ्यां आड अब्रुलुकसाणीच्यो केशी घालतलो मुख्यमंत्री तिडकलो। आपान अब्रुलुकसाणी केल्याचे पुरावे मुख्यमंत्र्यान दिवचे। आमी अब्रुलुकसाणी वा हेर खंयच्याय कारवायेक फुडो करूंक तयार आसात आपाची जाप। फाटले एक 7-8 दीस जाले एक्चुअली ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो। हे जॉबाक जेंच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो। तांकां आमी अरेस्टूय केले। सगळ्यात पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयप। पुलीस एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजी इन्व्हेस्टिगेशन करता। आनी एम्प्लॉय मनीस जाना विरोधकांक जाला कितें तांकां कसलोच इश्यू मेळना आनी डे बाय डे म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागले। म्हणजे मिसिसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागल्या की अशा पद्दतीची बेसलेस एलिगेशन करता पळय न्ही हांचेर कायद्यान जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या। जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय न्ही इश्यू करतलो। एकटोय मनीस सुटचो ना। ही डिफेमेशन जी आसा पळय तेचेर फायल करतलो आनी मागीर मिसिसीय बी फायल करतली डिफेमेशन। त्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना। आम आदमी पक्षान अब्रुलुकसाण केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान पुरावे दिवचे। आमी अब्रुलुकसाणीचो दावो वा हेर खंयच्याय कारवाये खातीर तयार आसा आम आदमी पक्षान जाप दिल्या। आनी काल जे सीएम बा प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला ही थिंक्स दॅट ही कॅन ऑल्सो शट द माउथ ऑफ द ऑपोजिशन। तांणी काल सरळ धमकी दिला की आम आदमी पार्टीचे किंवा खंयच्याय पार्टीचे ज्यांनी हाजेर उलयला तांकां एकट्याकूय सोडचो ना म्हणून। ही इज थ्रेटनिंग टू फायल डिफेमेशन केसीस अगेन्स्ट ऑल ऑफ अस। सो एज फार एज डिफेमेशन केस इज कन्सर्न्ड वी वेलकम इट। वी वेलकम ऑल युअर एक्शन्स। आतां आमकां परत परत म्हणटाले तुमी पुरावे दियात। आतां सीएमाक पुरावो दिवचो पडटलो की वॉट एक्झॅक्टली डीड आम आदमी पार्टी लिडर्स से अँड वेदर what we said amounts to defamation of the chief minister and his wife. आमी तुमकां याद करून दिवंक सोदता की आम आदमी पार्टी एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी। आमी तुमच्या कोर्ट केसींक जेलीक सुद्दां भिवपाचे ना।
यू आर वेलकम टू डू वॉट एवर एक्शन यू वॉन्ट. यू कॅन नॉट शट आवर माउथ. आमी सत्य उलयत रावतले आनी तुमचो गव्हर्मेंट पड म्हणसर सत्य उलयत रावतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदू सनबर्न धारगळे सनबर्नाक पर्यटन खात्यान तत्वता मान्यताय दिल्या. परवानो प्रुडंटाच्या हाताक 28 ते 30 डिसेंबराक धारगळे सुके कुळण सनबर्न जातले. आयोजकांक खंय नेम आनी अटी घालून दिल्यात. कांय दिसा फाटीं पंचायतीनूय तात्पुरती मान्यताय दिल्ली. आज समर्थक पंच सरपंचा सयत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. अंदू सनबर्न धारगळे सनबर्नाक पर्यटन खात्यान तत्वता मान्यताय दिल्या. परवानो प्रुडंटाच्या हाताक लागला. ताका खंय नेम आनी अटी घालून दिल्यात. आयोजकांकडच्यान इव्हेंटाचे वट्ट 1,92,50,000 रुपया सरकाराक येणावळ. GST 34,65,000 रुपया वेगळी. सेक्युरिटी डेपॉझिट खंय 1,99,65,000 रुपया. फायनल परमिशन मेळचे पयलीं टॅक्साचे पयशे पर्यटन खात्यान जमा करचे. इव्हेंटाच्या वाठारात नो स्मोकिंग. ड्रग वा हेर अंमली पदार्थ वाठारात मेळपाक जायना. कोयराचो योग्य तरेन विलो लावंक जतनाय घेवची. आवाजाचेर मर्यादा आसतली. नॉयज पोल्युशन जावंक जायना. पार्किंगाची जतनाय घेवची. ट्राफिक जावपाक जायना. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचोय प्लॅन कळोवचो. मजगती धारगळचो सरपंच समर्थक पंचांक घेवन बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. सनबर्न धारगळीच. मेळटा ते म्हायती प्रमाण विरोधकांनी सनबर्ना आड घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात 18 तारखेर सुनावणी. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. 2 वर्सां उपरांत काँग्रेस कार्यकारिणीची बसका. प्रदेश अध्यक्ष पाटकर फक्त TCP मंत्र्याचेर उलयता. मुख्यमंत्र्याचेर ओगी. काँग्रेसवाल्यांची चढाई. लोकांक खंय दिसता मुख्यमंत्रीच काँग्रेसीक कंट्रोल करता. पाटकार हेरांक विश्वासांत घेना. काँग्रेस कंपनी कशी चलयता. काँग्रेसीचे इशू खंय आप उखलता. पाटकार म्हणटा आरोपाक अर्थ ना, सिद्ध करात. काँग्रेसीच्या कार्यकारिणी बसकेत नेमके कितें घडले ताची भितरली खबर प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान काढली. 1.5 वर्साच्या मोठ्या गॅपा उपरांत ही बसका जाली. बसका इतली उसरा कित्याक काय एल्विस गोमसान विचारिल्लें, मात ताका खंय जाप मेळ्ळी ना. काँग्रेस कार्यकारिणीत प्रदेशाध्यक्ष पाटकराचेर फार. पाटकर सिलेक्टिव्ह. भलायकी मंत्र्याचेर टिका आनी मुख्यमंत्र्याचेर वगी रावता म्हूण आरोप जालो. काँग्रेसीक मुख्यमंत्रीच कंट्रोल करपाक लागिल्ल्याचे लोकां मदीं चित्र जाला म्हूण गिरीश उलयलो. गिरीश म्हणटा काँग्रेसीन सिलेक्टिव्ह रावन जावपाचें ना. राणे, माविन आनी CMाकूय एक्सपोज आनी टार्गेट करचे पडटले. पाटकरान आरोपाची जाप दितना आरोप सारके ना आसल्यार सिद्ध करचे म्हूण आव्हान दिलें. बसकेत पाटकरा आड आवाज चडयलो तो एके महिला फुडाऱ्यान. एके महिला काँग्रेस फुडाऱ्यान पक्षाच्या कार्यपद्दतीचेर आक्षेप घेतलो. काँग्रेस तुमची कंपनी अशी चलोवंक नाका. सगळ्या सिनियरांकूय विश्वासात घेवचे, उपरांत निर्णय घेवचे म्हूण मागणी केली. लोक BJPचेर बेजार आसात म्हूण ताचो काँग्रेसीक फायदो मेळपाचो ना. लोकां मदीं वचून विश्वास जिखपाचो पडटलो. फक्त BJP आड आशिल्ल्या भावनांचेर पातयेवन रावनाकात म्हूण सुनील कौठनकार उलयलो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो मूळ मुद्दो काँग्रेसीन काडिल्लो. मात आप पक्षान तो योग्य तरेन उखलून धरिल्ल्यान तांचोच मुद्दो कसो दिसपाक लागला म्हूण गिरीशाचो सल्लो. मजगती आमी ह्या प्रकरणा वयल्यान काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडपाचो प्रयत्न केलो, मात तो उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. आमदार कार्लुसाचे एक्स्टॉर्शन केशीन म्हापशे JMFCन आरोपी कुकेश रावताक जामीन दिलो. चौकशी अधिकाऱ्यान आरोपीक CRPCच्या 41A सकयल नोटीस दिवचे आदींच अटक केल्या. सुप्रीम कोर्टाचो निर्देश मोडला म्हण कुकेशाचे वकिलाचो आर्ग्युमेंट. कुकेश कस्टडीन आसतना व्हिडिओ कोणे व्हायरल केलो तेच कुवाडे. Court granted bail with 2 sureties of the like amount of 20,000 each. No, he cannot travel abroad. He cannot commit similar offence if any. And there are other conditions that he cannot be intimidating the witnesses and all those things. Notice should have been issued to the accused before arresting because the offence had happened in 2023. And therefore there was no urgent pressing need for the police to arrest them now at this stage. It could have been issued a notice and interrogated, and if need be then arrested. But today you have the phone, you have everything, so putting and keeping him in the custody doesn't make sense. There are cases that they have on telephonic conversation or whatever used that technology. The same technology provides to send a notice as well. It is nobody's case that his phone was off. It is nobody's case that if a notice is sent to him
that it would not be received. You have to do your job. That is the law. If the law provides for doing a thing in a particular manner, it has to be done in that manner or not at all. See, we are innocent. It is the video is not available with anybody. Video is not available with anybody, so we cannot make a comment. And moreover, my client is absolutely innocent. खण खात्यान 2 मायनिंग कंपनींक लेटर ऑफ इंटेंट दिले. 2 मायनिंग ब्लॉकांची पावणी जिखिल्ल्या JSW स्टील कंपनी आनी अग्रवंशी लिमिटेडाक लेटर ऑफ इंटेंट मेळ्ळा. दिवचले बंद आशिल्ले मायनिंग येरादारीचेर सरकार उपाय काडटा म्हूण खण संचालक नारायण गाड सांगता. आतां मेरेन सरकारान 11 खण ब्लॉकांचे ऑक्शन केला. 2 मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जिखिल्ल्या JSW स्टील कंपनी आणि अग्रवंशी लिमिटेडाक लेटर ऑफ इंटेंट दिला. JSWन 92.7% प्रिमियमान कोटलीचो ब्लॉक जिखिल्लो. 377 हेक्टर मायज हो ब्लॉक, जाल्यार अग्रवंशीन ओंडाचो ब्लॉक 25.30% प्रिमियमान जिखिल्लो. 61 हेक्टर मायज ब्लॉकाची एरिया. आम्ही जी 3rd NIT फ्लोट केल्ली तातूंत कोडले ब्लॉक आनी होंडा ब्लॉक ते दोनी ब्लॉक सक्सेसफुली बीड जाल्ले आनी त्या दोनी ब्लॉकांचे आयज आमी तांकां लेटर ऑफ इंटेंट दिले. JSW कोडलेचो आनी अग्रवंशी म्हणटा तो हाजो होंडाचो. सो दोनी तांकां आयज आमी लेटर ऑफ इंटेंट दिले सो दॅट दे कॅन स्टार्ट देयर फर्दर प्रोसेस नाव. मजगती दिवचले बंद आशिल्ल्या मायनिंग येरादारीचेर सरकार योग्य उपाय काडटा म्हूण खाण संचालक नारायण गाड उलयलो. Paygo issue, any solution has been found out? That is that area where that transportation is not happening for the last few days. We are trying to work on a solution. We are trying to work on the solution. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. पर्वरी फ्लायओव्हर प्रकल्पाक झाडां मारप आनी ट्रान्सलोकेशना विशीं याचिका हायकोर्टान. दायज महत्वाची पोन्नी झाडां कशी ट्रान्सलोकेट करतले ताचो गोंय सरकारान रिकॉर्ड दिवचो म्हूण कोर्टाचो निर्देश. हैदराबादच्या डॉक्टर ट्री कंपनीक पर्वरीच्या प्रकल्पांतल्या 6 झाडांच्या ट्रान्सलोकेशनाचो सुपरविजन कॉन्ट्रॅक्ट दिला. केस फुडल्या सोमाराक दवरल्या. The High Court on Thursday heard the PIL related with the translocation of trees coming en route to Parwari Elevated Road project. Goa government submitted before the High Court that 2 trees are already translocated and both are surviving. Now the High Court has directed Goa government to submit on record the mechanism on the basis of translocation of trees are taking place. The High Court has also allowed the petitioner to add Hyderabad-based company who has been given contract to supervise the translocation process. The matter has been adjourned for Monday. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. वैजकी सर्व्हिस सारखी नाशिल्ल्यान 2 वर्साचे चली सोंपले म्हूण पालकांची फोंड्या पुलिशेन कागाळ. 24 तारखेर उपचार घेतना फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत चली सोंपिल्ली. बापायन खंय आदले दिसा चलयेक एडमीट करपाक सांगिल्ले. दोतोरांनी केलें ना. दोतोर म्हणटात तांणी खंय जायते यत्न केल्ले, चली रिस्पॉन्स दिनाशिल्ले. नमस्कार. आम्ही हालींच पळयलें की एक 23-24 तारखेक एक चंद्रशेखर खेडेकर हो बापूय आपल्या 8 वर्सांची चेडवाक घेवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयल्लो. ते बरें ना म्हणून जेन्ना 23 तारीख ताका हाडलेलें तेन्ना तेजी स्थिती सारकी नाशिल्ली. ताका उकारे येताले जावं संडासाक येताले. पण ज्या दिसा तेणें शेनवारा ताका रिक्वेस्ट केली दोतोराक की ताका हांगासर दवरून दुसरे दिसा ट्रिटमेंट दिवपाक बरें पडटलें. पण दोतोरान ताका नॉर्मल आसा म्हूण ताका घरा धाडलें. आनी 24 तारखेक जेन्ना सकाळीं तें परत बरें ना जालें तेन्ना ताका तो घेवन परत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयलो.
आनी काही तासा भितर म्हणल्यार ताका ऑपरेट करतना ताका मरण आयलें. हे सगळ्या घडामोडीचो अंदाज घेवन ह्या बापायन बरें खेळटा आसलेली चली आपल्याक कांयच दुयेंस नासतना आपल्या चलयेचो जीव गेला अशें म्हणून आतां सद्या पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी ताणें मागला ह्या पुलीस कंप्लेंट की ताका न्याय दिवचो, कारण तेजे चली परत येवचे ना, पण अशी घडणूक परत दोतोर कडल्यान जावची न्ही म्हणून ताणें एक कंप्लेनीन हें मागलां की ताका न्याय मेळचो म्हणून. आमी रितसर चवकशी करपाक आमी जे हॉस्पिटलाचे जे मेन दोतोर आहात तांकांय आमी मेळयले, पण त्या दोतोरान आमकां सांगलें की आमी ताका जायतो प्रयत्न केलो ते चलयेक वाचोवपा लागून, पण चलये कडल्यान जसो रिस्पॉन्स येवंक जाय तसो येवंक ना आनी तिका त्या टायमार ताका मृत्यू येयलो म्हणून. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोयच्या सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवलाचे उक्तावणाक पयलेच खेप गोयच्या पंगडाचें नाटक 15 तारखेर फेस्टिवल सुरू जाता. ह्या फेस्टिवलाची सुरवात फोंडेच्या हंस संगीत नाट्य मंडळाच्या गॅब्रियल स्ट्रायल नाटकान जातली. नाटका विशीं तशेंच नाटक बसोवपाच्या पुराय प्रक्रिये विशीं दिग्दर्शक कौस्तुभ नायक उलयलो. खासा रिपोर्ट. येता त्या 15 तारखेच्यान गोंयांत सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल जाता. ह्या वर्सा गोंयचे हंस संगीत नाट्य मंडळ हांगासर परफॉर्म करतले आनी हंस संगीत नाट्य मंडळाचे कौस्तुभ नायक आमच्या वांगडा आसा. कौस्तुभ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेच्युलेशन्स तुका. थँक्यू. तर खंयचें तूं नाटक सादरीकरण करता अबाउट ही सेरेंडिपिटी? सो सेरेंडिपिटीक आमी ह्या फावटी गॅब्रियल स्ट्रायल म्हणून एक नाटक सादर करता. हिंदी नाटक आसा तें, नांव जरी इंग्लीश असलें तरी तो ओपन जातलो सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाक आनी पयलें नाटक आसा तें 15 तारखेचें तें आमचें जातलें. ओके, सो हें जें नाटक आसा ताची मातशी एक कितें तरी म्हाका दिसता लोकांक जर टिजर वचत जाल्यार लोक म्हाका दिसता व्हडा उमेदीन तें पळोवपाक येतले. हय, नाटकाचो विशय तसो गोंयाक रिलेटेड आसा. इन्क्विजिशनाचेर नाटक आसा. एक इन्क्विजिशन ट्रायल जाल्ली गॅब्रियल ह्या एका मनशाची. गॅब्रियल हो एक इथिओपियन स्लेव. ताका 4 वर्सांचो आसतना एका गुलामी वेपारान ताका विकलो एका मुस्लीम वेपाराक आनी मागीर तो इंडियेन आयलो आनी थंयच्यान तो एका मालका कडेन आसतना थंयच्यान धांवलो आनी दुसऱ्या भागान गेलो जो पोर्तुगीज भाग आशिल्लो. थंय तो वचून क्रिस्तांव जालो आनी क्रिस्तांव जातकीर परत तो मुसलमान जावपाक सोदतालो. तेन्ना ताका इन्क्विजिशनान धरलो आनी सो ताका मागीर तेजे ट्रायलाक गोंयान धाडलो. सो तेजी ट्रायल सर्वायव जाली. इतल्यो ट्रायल्स लिस्बन गेल्ल्यो, त्या भितर ही एक ट्रायल सर्वायव जाल्ली. तेन्नाच्यान म्हाका दिसतालें की कितें तरी ह्या एक कॅरेक्टराचेर एक परफॉर्मन्स जावपाक शकता. तेजी जी जर्नी आसा इथिओपियाच्यान जी सुरू जाता आनी ती गोंयान येवन सोंपता. ताका मारूं ना इन्क्विजिशनान. सो ते केसीचें इन्फॉर्मेशन घेवन आनी बाकीचे एक डिवायस करून आमी एक परफॉर्मन्स तयार केला एक देड वरांचो. विशय तुजो म्हाका दिसता जेन्ना लोक आयकतले तेन्ना खुबशे लोक पळोवपाक येतले, जाल्यार म्हाका दिसता ते लोकांक कळपाक जाय की हे नाटक खंय जातलें, केन्ना जातलें, हे मातशें आमकां कळयता. हें नाटक जातलें 15 डिसेंबराक. तेजे 2 शोज आसा, एक 12 आनी एक 4. पूण हो बाकी सेरेंडिपिटीन खुबश्यो इव्हेंट्स आसा ज्यो फ्री आसा, पूण ह्या नाटकाक टिकेट आसा. ती तुमी तांच्या वेबसायटीर वचून चॅक करून हें करपाक शकता, बूक करपाक शकता. उत्तर प्रदेशांत प्रयागराजांत महाकुंभ मेळ्याक गोंयकारांनी वांटेकार जावचे. युपीचो मंत्री दारासिंग चौहानाचो उलो. राज्यपाल आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आमंत्रण दिवपाक मंत्री दारासिंग आनी रामकेश निशाद गोंयांत. अंदूचो महाकुंभ मेळा खंय भव्य दिव्य. संवसारांतल्यान 45 कोटी लोक वांटेकार जावपाचो अदमास. 13 जानेर ते 28 फेब्रेर कुंभ मेळावो. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए हम गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के राज्यपाल और सभी गोवावासी को आमंत्रित करने आए हैं. और मुझे लगता है जो जन जन तक पहुंचने में काफ़ी हमें सहयोग मिलेगा. हर 6 वर्ष के बाद वहाँ पे कुंभ लगता है और 12 साल के बाद वहाँ पे महाकुंभ लगता है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने बहुत सारे उसके नव्यता भव्यता के लिए केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों से लोग बड़े पैमाने पा रहे हैं. और मुझे लगता है लगभग 45 करोड़
लगभग 45 करोड़ पूरी दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं। इस महाकुंभ जो हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, जिसमें पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा, और लेकिन महाकुंभ को इस वर्ष लगभग 4000 हेक्टेयर में, और जो हमारा पार्किंग एरिया है 1850 हेक्टेयर से अधिक है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है। हम सभी को, गोवा वासियों को आमंत्रित करते हैं। संतोष ट्रॉफी खातीर गोयच्या टिमीची सगळी तयारी जाल्या। 15 तारखेर खंय गोंय आड केरळ मॅच जातली। हे खेप संतोष ट्रॉफी जिखपाची तयारी केल्या। जीएफएचो अध्यक्ष कायतानो फर्नांडीस उलयला। सगळ्या प्लेयरांनी बरेपैकी प्रॅक्टिस केल्या। ओनू ट्रॉफी जिखपाचो विश्वास। आज जर्सी लॉन्चिंग जाले। From Goa we have selected the best player. So our expectation is there we should win this time. Last time we lose for final, and as a preparation we have given the best to the players and coaches whatever they need. 15 we are excited. We are playing first match against Kerala. This is a platform for our Goan player to show what ability they have. Matthew this time, see, last time previous when he was a coach he lost a final. Last time we lost a final, so this time he has come and prepared to win the final, and we hope so he will do, and boys will do. See, coach can give guidance to the players, but it is up to the players to show the performance. This is a time almost around 18-20 days of good hardcore practice, good camp we have had. Last year we almost missed getting the cup, hoping that this time we should be able to bring it. The coach and assistant coach and the technical director all are confident, and we as GFA have not left anything behind to give them all the support we wanted. गोंयची संतोष ट्रॉफी टीम ही जावन आसा गोंयची टीम, आनी गोंयची टीम म्हणटच आमी बरे भाशेन तयारी केल्ली आसा। आमी मोर देन 20 days प्रॅक्टीस केल्ली आसा, आनी भुरग्यांनी बरे उमेद दाखयल्ली आसा। बांबोळे आशिल्ल्या FDA लॅबाक बेरेस्तारा उजो लागलो। फायर ब्रिगेड टायमार पाविल्ल्यान उजो आटोपा आयलो। उज्याचे कारण स्पश्ट जाल्ले ना। ते वटेन फोंड्यां तिस्कार यशवंत नगरांत शेलॉन रेजिडेन्सीचे बेजमेंटान शॉर्ट सर्किटान उजो थळाव्यांनी कंट्रोलान हाडलो। Somewhere around 11:03 was a call in from the FD that there is a fire in chemistry laboratory. So we immediately turned out our vehicles with a bike. We also responded to the spot within a short span of time. And when we came here, we found that one of the analyzing lab was on the fire. So by using our water, we went, we out the fire. There were 4 LPG cylinders which were used in laboratory chemistry for their analyzing purpose. So we removed all 4 this one LPG cylinders. So immediately we called 101 fire brigade, and this people fire personnel they came and they controlled everything. No, all people were evacuated from the both. This has happened in the microbiology department of the food lab. So it is like all the microbiological analysis takes to happen over there, and there are the AHU systems also are there, and the high-end instruments are there, right? Also players are there. So here, like one of the point we could see now, like the plug has caught fire, and since it was a compact area, the fumes could not come out, so all fumes were generated inside, and this got spread over entire area. फोंड्या तिस्कार यशवंत नगरात शेलॉन रेजिडेन्सीच्या बेजमेंटात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो। थळाव्यांच्या सादुरतायेक लागून उजो पालोवपी दळ येवच्या आदींच उजो बरेपैकी नियंत्रणात आयलो। म्हाका कॉल येयलो की हांगा शॉलॉन बिल्डिंगेन उजो लागलो म्हणून हांव डायरेक्टली फायराचो फोन लागून जालो, बिजी येवपाक लागलो म्हणून हांव डायरेक्ट फायर स्टेशनान वचून तांकां इन्फॉर्म केलें की अशें चार्ज जाला म्हणून। वल्लभ वेदिंकर आशिल्लो, ताणें आपल्या घरा कडेन फायर एक्सटिंग्विशर हाडून जी हांगसर उजो लागलो तेजो ताणें
पयलीं म्हळ्यार कंट्रोल केलो. आनीक थंयच्यान फायर ब्रिगेड येयली हांगा बिल्डिंगेन शॉर्ट सर्कीट जाल्ले कारणान हो उजो लागलो. आनी चड व्हडलें कांय जालें ना, तितून तरी आसतना कॅज्युलिटी म्हणजे कोणाक कांय त्रास जालो ना. एक हांगासर कार गाडी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता हांगासर एक तेचोच फाटल्यान रहिवासी आशिल्लो. ताणी इमिजिएट उजो लागना रोखडोच ती गाडी आसा ती हांगसरल्यान भायर काडली आनी तेच्या मागीर जे फायर ब्रिगेड पावले. पण तेच्या पयलींच लोकांनी मेळोन हो उजो पाळिल्लो आसा. शॉर्ट सर्कीट जावन सगळे पॅनल हे साल्वार जाले कारण ह्या पॅनला कडेन येवपाक हो उजो पाळिल्लो तेंच्यांनी. नाल्यार हे सगळे पॅनल लागले जाल्यार म्हाका दिसता मोठो उजो लागपाक जाय हांगासर संभावना आशिल्ली. यशवंतनगरांतल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पोन्ने गोंया येवपी दर एकल्यान गोंयान आनी देशांत शांतिकाय उरची म्हूण सेंट झेवियरा कडेन मागणें मागचें. मुंबयचो आर्चबिशप कार्डिनल ऑस्वर्ड ग्रेशियस उलयलो. हे आदीं तो खंय एक्सपोजिशनाक आयला, मात अंदू आयोजन सगळ्यांत बरें जालां, तोखणाय करपा सारकें. Memories, of course, it's not a touristic visit to Goa. It's a spiritual visit to Goa, and I take memories once again of the image of the relics of Saint Francis Xavier. I've been to Rome and seen the hand of Saint Francis Xavier, and the way I come here, we all come here to give thanks to pay tribute to Saint Francis Xavier, who brought the faith, the gift of faith to our ancestors, brought the gift of faith, the knowledge of Jesus, the knowledge of Christianity, helped us to ancestors. I come from the village of Orally, where Saint Francis Xavier and collaborators had come that very beginning time in South Goa. So they remember his visits over there. So memories are fond, spiritual, and I really am deeply impressed with the organizational excellence of both the church authorities and the ecclesiastical authorities led by Cardinal Philip Terry Ferrao and Bishop Simao, but also the government's assistance. It was done last time too. I was impressed deeply last time. I remember meeting government officials who had explained to me a little bit of the preparation, the Chief Minister himself, Mr. Parikar. This time I found it even better. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.